सर सध्या जो कलंगूट रेप केस जाली त्या संदर्भात गुन्हे बी सध्या खूप वाडत आसा. तूं कितें म्हणपाक सध्या आयज पळत कलंगूट पुलीस स्टेशनान बी मिटींग चालू आसा ह्याच संदर्भात प्रॉस्टिट्यूशन म्हणल्यार किंवा बाकीचे हेर विशयाचेर. See, I have spoken to Kalamut PI and we have given him full patimba म्हणटा पळय तो आमचो full backing is there with him. Whatever he needs to do to remove all these unwanted elements which are standing on the road at night beyond 12 o'clock, especially in Tito's Lane. We have to see whether it is a organized crime. म्हणजे एक मनीस अशें हाडून कोणाक उबी दवरता आनी तेंचे कडसून मागीर सांजचो पयशे घेता, ओ आमचो कोण तरी कलंगूटचो दोग तीग जाण अशें आसूंक शकता की ते उबो रावपाकूच तांकां पयशे घेता. अशें आहा जाल्यार आमकां फायंड आवट करचें पडटलें. अशें म्हणून म्हाका कोणी तरी एक हिंट दिला, पूण हांवें ताका आपयला सांजचो उलोवपाक की बाबा अशें कितें चलता आनी तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा की हे मनशांक अमको मनीस सपोर्ट करता. वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी स्टँडींग ऑन द रोड फॉर दॅट पर्पज. जर तर अशें कितें आहा जाल्यार आमी पियाक सांगलेलें आहा की इमिडिएटली तांकां लेडी पुलीस हाडून काडपाचें म्हणून. आनी जें कितें ताका हेल्प जावं आमच्या वाटेनसून or NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता वी आर ऑल रेडी टू हेल्प. एनीबडी इज रेडी टू हेल्प. इवन द लेडीज ग्रुप फ्रॉम कलंगूट आर रेडी टू हेल्प. नोबडी वॉन्ट्स unwanted elements to stand on the road to create problem for the locals and also for the tourists. सर प्रत्येक फंक्शनाक अथवा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुमी प्रत्येक वेळा हेचेर आवाज करतात, म्हणजे टाउट्स वाडला अथवा प्रोस्टिट्यूशन वाडला, डान्स क्लब हेचे पण पयलीं बी खूब बोवाळ केलो, पूण स्टील अजून जैसे थे आसा. कितें कारण? See, those unwanted so-called dance bars have been removed. ते गेल्ले आहा, पूण तेचे भायर जे आतां कितें मेन रोडार कोण कोण रावता कलंगूट बागा रोड तांकां काडपाची गरज आसा. गेल्ली ती काडलेली तांकां फाटल्या दिसांनी परतून येयली. मिड नायट येवन ती उबे रावप आनी ट्युरिस्टांक हें करप की ते म्हाका दिसता बंद जावपाची गरज आसा. बरोबर पेट्रोलिंग जायना, पुलीस हँडग्लोव्ज आसा. सी, पेट्रोलिंग जाता, पूण PI हॅज टू टेक पर्सनल इंट्रस्ट इन दीस मॅटर. आनी जे कितें लेडी PSI हाडूंक जाय, कॉन्स्टेबल्स लेडी हाडूंक जाय, ते हाडून तेजेर कारवाई जावपाची गरज आसा. आय हॅव गॉट सेवरल कंप्लेन्स फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ बागा, रेजिडेंट्स ऑफ खोबरावाडो इन दीस रिस्पेक्ट. सो वी शूड नॉट अलाव दीस थिंग्स टू कंटिन्यू. मागीर ते व्हडले जाता. सो वी शूड नॉट टॉलरेट दीस. सर डान्स बार आनी क्लब्स खंय तरी बंद जाल्ल्या कारणान कन्वर्ट जाल्ले आमकां आयकूंक येता स्पानी आनी सलूनांनी म्हणून. हेचेर कशें जातलें? स्पाज, आय वील टेक अ मिटींग विथ कलंगूट पंचायत. जे जेन्युइन स्पाज आहा तेजेर अगेन्स्ट आमी ना. जे डुबियस स्पाज आहा, जे अशे कितें फ्रंट्स आहा फॉर प्रॉस्टिट्यूशन शूड बी स्टॉप्ड. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत, पुलीस, NGO हे घेवन आमी हेचेर कारवाई करतले 100%. देर इज नो डाउट. I have the other day I have called PI Kalangut and told him about one particular spa when I got some information about that spa in Baga that some wrong activity is happening inside. So immediately police have brought those people over there, whoever were trying to negotiate with customer. आनी म्हाका दिसता हितून जे गायड आहा, इलिगल गायड, हे मोठ्या प्रमाणान इनवॉल्व जाता. अशें कस्टमराक सांगपाक की ये मिलेगा अंदर, वो मिलेगा अंदर, आनी ते पयशे घेवन चल्ले. आनी भितर गेले काय कांय जेन्ना मेळना तेन्ना कस्टमर झगडटा स्पाचे ओनरा कडेन और स्पाचे मॅनेजरा कडेन और स्पाचे स्टाफा कडेन की हमने पैसा दिया है, रिसीट ना काय ना काय ना. सो म्हाका दिसता असल्यो गजाली पुलिशीन चॅक करपाची गरज आहा and they have to take action. Illegal guide is the first important thing. Illegal guide जर तर बंद करीत जाल्यार tourist will go with good memories.
इलिगल गाईड म्हणजे ताका सेम ते इलिगल गाईड इज ऑल्सो कॉल्ड टाउट. सो हिंकाच बंद करपाची गरज आसा. ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आणि ट्युरिस्ट जेन्ना येतात हे असले लोक जे आहा हे ऑर्गनायज क्रायम करपी लोक एक कडेन ना, हे खूब जाण वांगडा भोंवन ते वेगवेगळे ठिकाणे कडेन वचून रावता आनी ते ट्युरिस्टांक विचारता ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए आनी मागीर ते व्हरोन पावयता थिंगा आनी पयशे घेता तेंचे कडसून आनी भितर तांकां ते वस्त मेळना तेन्ना उपरांत ती झगडी स्टार्ट जाता. आनी म्हाका दिसता असले स्पाज पंचायत I will tell them, we will identify them, tell the panchayat that they should immediately issue notice for inspection, issue show cause and seal this type of illegal activities. And for that whatever is required for sealing purpose from BDO, from Pollution Control Board, from health services, we are ready to assist. As a MLA I am ready to assist. पण असले वस्तू बंद करपाची गरज आसा. हे बाबतींत सर लास्ट क्वेश्चन, हे बाबतींत तुम्ही कितके गंभीर आसा? प्रत्येक वेळा तुम्ही आता अशें प्रेस आतां कॉन्फरन्स बंद बायट केलें दिता न्हू, कितकेशे हेतून अशे- तुमचें बी नांव पिड्ड्यार जाता खंय तरी. कितकेशे आमी अशे डुबियस पार्लर्स बंद केल्ले आहा ती. सो नेवो पार्लर स्टार्ट जाता आनी तो सांगता हम ऐसा काम नहीं करेंगे, वो लोकल सांगता दिस इज माय स्पा, आय विल नॉट डू एनी इलिगल एक्टिविटी. पण मागीर तो काडटा आनी कोणाक तरी भाड्याक दिता. आफ्टर 3 months 6 months ही गिव्स इट ऑन रेंट. वेन मिनिट ही कॅनॉट रन द शो, ही गिव्स इट ऑन द पर्सन हू टेक्स इट ऑन रेंट टू रिकवर his money to pay the owner of the place where he has taken it on rent. So all these activities start. सो So आमकां परतून हितून लक्ष घालचें पडटा. एक्चुअली पयलीं दिला आमी ओनराक. पंचायत gives the license to a owner and that owner after 6 months gives it on rent and there the problem starts. सो अशें स्पाचेर आतां सर्वे केल्लो वयतलो कितले सरावंडींग अरावंड बागा ह्या We have वाठारांत. to do. See, we cannot allow all this type of activities to continue. They are only disturbing the tourist. आमचो टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा whatever thing he can do from his department he is doing. But other things we have to do, no? आतां आमी ट्युरिझमाचेर घालतले, आमी तेजेर घालूंक शकना. ट्युरिस्ट येयले, डिपार्टमेंटान आपलें काम केल्लें आहा, कितें कितें तेंचे क्लेनलीनेस आसूं, हें आसूं, टू ब्रिंग न्यू फॉरेन ट्युरिस्ट आसूं आनी कितें आसूं. बट दीस इज आवर जॉब म्हणजे कितें लोकल MLA, पंचायत एंड द लोकल पुलीस म्हणजे ते पर्टिक्युलर पुलीस स्टेशन. वी हॅव टू डू आवर जॉब अँड वी हॅव टू कीप अ वॉच अगेन एंड अगेन. तुम्ही म्हटले आता परतून जाता. एक बंद केलो जाल्यार दुसरो चालू जाता आनी खंय लोकलाच्या नांवान लोकल काडटा रेंटाक दिता, मागीर ते प्रॉब्लम स्टार्ट जाता. तेजे पयलीं प्रॉब्लम खंयसरूच ना. रेस्टॉरंट लायसन दिले पंचायतीन उमके मनशाक, तो काडटा आनी तेजो क्लब करता. क्लब आपूण चलयता 6 म्हयने, तेजे कडेन चलना, काडटा भाड्याक दिता. थिंगासर प्रॉब्लम स्टार्ट जाता. सो ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स whenever it starts, we need to have our eyes open on them and see that they are shut for doing illegal activities. पुलिसांक कितें इन्स्ट्रक्शन्स आहा आतां मेरेन? See, police are being told by CM also and by DGP also very clearly that such type of fronts for prostitution should be stopped. But कारवाई करून स्टॉप करपाक जाय. कारवाई म्हणजे you have to follow the protocol. You do inspection, you send some decoys आणि तेंचे रिकॉर्डिंग पासून हांवें कोणाक सांगलेलें आनी तेणें रिकॉर्डिंग पासून केल्लें आहा. सो पुलीस हॅज टू टेक एक्शन. आमचे कडेन रिकॉर्डिंग पासून आहा. सो अशें केन्ना जाता तेन्ना पुलीस एक्शन घेतलेच, पंचायतूय एक्शन घेतली. आमदार म्हणून हांव जे कितें कोणाक लेटरां बरोवंक जाय तितलेय बरयतले आमी. एंड वी वील नॉट allow such type of fronts to come up in Kalangut Baga. येस. Tourist destination म्हणजे इतले मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट येता. जेन्ना असले एक्टिविटी स्टार्ट जाता एक वीक लागता आमकां कळपाक, 2 वीक लागता की हे ह्या पर्टिक्युलर स्पा वा ह्या पर्टिक्युलर क्लबान रॉंग एक्टिविटी चलता. सो तितून ती बंद करपाक आमकां सगळें पेपरवर्क करचें पडटा बंद करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.